नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। राष्ट्रवादीच्या उत्तरेंत निळकंठाक, दक्षिणेंत युरी आलेमावाक बावटो, मोपाचेर आपाचें थारण, दक्षिणेंतलो उमेदवाराक गरज ना, उत्तरेंतल्या उमेदवाराचो अभ्यास ना। गोंयांत चलयांचेर अत्याचारांच्यो केशी वाडल्यो, सरकार म्हणटा चलयो केशी घालपाचें धाडस दाखयता म्हणून वाडल्यो। 5% केशींचो निकाल, उरिल्ल्यो कोर्टान वा पुलिसांकडेन। चोरांचो बारदेश, दिवचले धुमाकूळ चालूच। मया देवळा फोडले उपरांत थिये फाज कॉलनींतले आनीक 3 बंगले राती फोडले, फामिली घरा भायर आसतना लूट। वीज खात्याक ना पावर ना चीफ इंजिनियर, 1350 कर्मचारी उणे, लायटीची बिलां वाडली, मात सामान नाशिल्ल्यान कनेक्शनां आडकलीं, पळयात रिपोर्ट। गोंयच्या शारांनी शिगमो सुरू, पयली मिरवणूक फोंड्या, ढोल ताशांचो गजर, तालाचेर ताल धरीत रोमटा मेळ, पौराणीक चित्ररथ बरोबर पौराणीक पात्रां, गोंयभर उत्सव सुरू। आनी GPL T20 साळगांवकारान GCA यंगिस्तानाक मारले 8 विकेटींनी, साळगांवकारान 13 ओव्हरींनी काडले 137 रनांचे टार्गेट, सगूण कामत, सुरेश डोंगरे मॅन ऑफ द मॅच। खबरो विस्तारान। राष्ट्रवादी उत्तरेंत निळकंठ हळणकार जाल्यार दक्षिणेंत युरी आलेमावाक घालता। प्रफुल्ल पटेलान दोगांय उमेदवारांक बावटो दाखयला म्हूण पक्षाचो प्रदेश म्हणयारो ट्राजनान प्रुडंटाक सांगलें। काँग्रेसीचे उमेदवार चड करून मंगळार बुधवार मेरेन जाहीर जातले। इतले मजगतीं मोपा विमानतळाक तेंको दिवचो काय ना हाचेर सध्या आपाचें घुस्पलां। दोगांय उमेदवारांची भाशा वेगळी। दक्षिणेंतले स्वाती म्हणटा मोपाची गरज ना, उत्तरेंतलो दोतोर दत्ताराम देसाय म्हणटा मोपाचो विशय कितें तो अभ्यास करचो पडटलो, ते शिवाय उलोवंक शकना। Out of these 4 names, 2 names have been cleared by the Central Parliamentary Board headed by Shri Sharad Pawar. That is of Dilkar Harankar for the north and Yuri Alemaw for the south. Yesterday, Ravi Naik has made an appeal and he has made a statement to say that the unity is the need of the hour. This statement has vindicated our very stand. We said that unity was the sentiment of the people and Ravi Naik has rightly responded to the same. The state units of the Congress has not seen to this angle. Ravi Naik has his ear to the ground. He is a mass-based leader and he knows the public pulse better than any state leader in the Congress. And accordingly, he has made that statement. At the state level, everything seems to be closed. At central level, nothing is closed. That's it. So let's wait and watch. आम आदमी पार्टीन आयतारा गोंयांतल्या दोनूय सिटांवयले उमेदवारांची अधिकृत घोशणा केली। पक्षान वेंचणुकेंत मोपा विमानतळाचो मुद्दो लावन धरपाचें थारायलां खरें, मात उमेदवार घुस्पल्यात। गोंया खातीर मोपा परवडच ना, फुडाराची गरज दाभोळे भागोवंक शकता अशें आम आदमी पार्टीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार स्वाती केरकार म्हणटा। हांवें ऑलरेडी म्हाजो स्टँड सांगलेलो आसा। जो पळय आतां दाबोली विमानतळ आसा थंय आतां एक्सटेंशन जावन आमकां फुडल्या 100 वर्सां खातीर तो जाय तसो वापरूं येता। त्याच्या खातीर क्लियरली हांव सावथ गोवाचे जे आतां तेजेर डिपेंडंट लोक आसा पळय इतले आतां हजारांनी फॅमिलीज तेजेर डिपेंड आसा, जे मागीर टॅक्सी ड्रायव्हर आसूं, शेक ओनर आसूं आनी बाकीचे धंदे जे ते हेजेर चल्लेले आसा ते ऑलरेडी थंय सेटल आसा लोक। तेन्ना म्हाजो पूर्ण ह्या दाबोळी विमानतळ आसा पळय ताका म्हाजो पूर्ण पाठिंबो आसा, तो तसोच उरोवंक जाय। एज अ कॅन्डिडेट म्हणजे आमी कितें हांव एकटेच म्हजें हांव मत हांगा हांव हे डिक्टेटर न्ही की हांव पार्टेक गायड करता। आय एम गोईंग वीथ द पार्टी, आय एम गोईंग वीथ पिपल। आनी आमचो आम आदमीचो आमचो आमी पयलींच क्लियर केला मॅनिफेस्टो आसा तो लोकां कडल्यान आमी व्ह्यूज घेवन आमी आमचो मॅनिफेस्टो केल्लो आसा। आनी मोपा आसा पळय सद्याच्या परिस्थितीन आमकां अशें व्यू आयला मोपा आमकां कंप्लिटली आमकां नाका आनी आमकां दाबोळीच जाय, हो लोकांचो स्टँड आसा आनी तोच आमचो स्टँड आसतलो। मात अजाप म्हणल्यार पक्षाचो एकलो उमेदवार मोपाक विरोध करता आसतना दुसऱ्याक मोपाचें गणीत कळना। आपचो उत्तर गोंयचो उमेदवार दत्ताराम देसाय म्हणटा ताणें अजून मोपाच्या मुद्द्याचो अभ्यास केल्लो ना। मी सांगितलं ना माझा अभ्यास व्हायचा आहे त्याच्या बाबतीत मला थोडे दिवस पाहिजे। मग मी जर पार्टीचा स्टँड मला पटला तर मी कन्व्हिन्स करीन लोकांना की हे बरोबर आहे म्हणून। इट इज माय ना हां तेच म्हणतो ना, मग पार्टीनं अजून हे केलेलं आहे।
आत्ता काही मोपा बांधायचं काही सुरू झालेलं नाही ना. वी हॅव टू टेक अवर ओन टाइम. उगाच आपलं अर्धवट ज्ञानानं कशाला बोलायचं. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. गोंयांत चलयांचेर अत्याचाराच्यो केशी फाटल्या 1.5 वर्साक बऱ्योच वाडल्यात. सरकार म्हणटा चलयो केशी घालपाचें धाडस दाखयता म्हूण वाडल्यात. डिटेक्शन रेट 84%, पूण आतां मेरेन एकल्याकूच ख्यास्त जाल्या. म्हणजे एक तर पुलिसांच्या तपासांत बोथे उरतात वा सरकारी वकील सारके नात. 1.5 वर्सांत 434 केशींतल्यो 53% केशींचो तपास चल्ला. 42% कोर्टान आसात. फकत 5% केशींचो निकाल लागला. न्याय बेगीन मेळना. पळयात रिपोर्ट. नोव्हेंबर 2012 सावन आतां मेरेन म्हणजे फाटल्या 1.5 वर्सांत चलयांचेर अत्याचाराच्यो 434 गुन्यांवांच्यो केशी पुलिसां कडेन नोंद जाल्यात. तातूंत बलात्कार, बलात्काराचो यत्न, विनयभंग हे सारकेल्यो केशी आसात. तातूंतले 184 केशी कोर्टांनी आसात. 230 केशींनी अजून तपास चल्ला. फक्त 20 म्हणल्यार 5% केशींचो अजून मेरेन निकाल लागूंक पावला. निकाल लागिल्ल्या केशींनी एकाच केशींत ख्यास्त फर्मायल्या. 5 केशींनी आरोपी सुटले जाल्यार 1 केस मिटयल्या. 11 केशी ए फायनल आणि 2 केशी ए एबेटेड म्हूण बंद केल्यात. चलयांवेल्या अत्याचाराच्या केशींचो आंकडो बरोच मोठो आसा. मात सरकार आपले जापेत म्हणटा डिटेक्शन रेट 84% आणि 90% मेरेन पावतलो. सरकारी आंकड्या प्रमाण 434 केशींतल्यो 366 म्हटल्यार 84% केशी डिटेक्ट जाल्यात. चलयांवेल्या अत्याचाराच्यो केशी शार वाठारांनी चड. सगळ्यांत चड केशी पणजे पुलीस स्टेशनार. पणजे वट्ट 64 केशी रजिस्टर जाल्यात. म्हापशा 45, मडगांवांत 43 जाल्यात. फोंड्या 29 केशी रजिस्टर जाल्यात. उरिल्ल्या पुलीस स्टेशनांचेर 20 सकयल केशी आसात. पयलीं चलयां लजेक लागून केशी घालिनाशिल्ली. आतां घालूंक फुडें सरतात. चडश्यो केशी नात्यांतल्यो आनी चलयांच्या वळखीचे इश्टमित्रांचेरूच आसतात असो पुलिसांचो तपास सांगता. वाडिल्ले बलात्कार आनी विनयभंगाचे केशीच्या आंकड्याचेर गृहमंत्री स्पश्टीकरण दिता ते हे. पूण चलयांक फटयतात आनी चलयां फटवतात इतले मात खरे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. चोरांचो बार्देशांत धुमाकूळ चालूच आसा. मयेची 4 देवळां फोडले उपरांत थियेच्या फाज कॉलनींतले आनीक 3 बंगले चोरांनी शेनवारा रातीं फोडले. शुक्रारा रातीं ह्याच कॉलनींतलो आनी एक बंगलो चोरांनी फोडून सुमार 2 लाखांचो म्हाल फारायल्लो. 2 सप्तकां फाटीं ह्याच कॉलनीन आनीक एक चोरी जाल्ली. शेनवारा रातीं फोडिल्ल्या 3 बंगल्यांतल्यो फामिली गोंया भायर आशिल्ल्यान चोरांनी कितें फारायलां तें मात कळूंक ना. थियेच्या फाज कॉलनींतले 3 बंगले शेनवारा रातीं चोरांनी फोडले. फाटलीं दारां फोडून चोरांनी चोरयो केल्यो. एम बालकृष्णन, के भास्करन आनी टी ए अच्युतानंद हे 3 जाण गोंया भायर आशिल्ल्यान घरांतले कितले सामान चोरयेक गेला हें कळूंक ना. कॉलनींतल्या जाळवणदारांनी पुलिशेंत कागाळ केल्या. आमकांय खबर नासता कोण आसतात ते, अननोन आसतात. ते येवन घेवन पळयतात आनी ते म्हाका दिसता भायर इन्फॉर्म करतात आनी तशें जावन ही चोरी जाता. आमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग घेतिली सेक्युरिटी खातीर की आमी हांगा वॉचमॅन अपॉयंट करचे अशें सगळें आमी डिस्कस केला. CCTV लायचे सगळें. पण ते अजून फायनल जालें ना आमचें. तेका टायम लागतलो. पोलिसाक बी रिक्वेस्ट केला. पोलिसाक रिक्वेस्ट लेटर दिलें आमी. आमदाराक दिल्या, सगळ्याक दिल्या. आतां लॉस जाल्यार काय कळना आमकां आतां कालच्या हातून. शुक्रारा रातीं ह्याच कॉलनीन रावपी अब्दुल करीम खानाचो बंगलो फोडून चोरांनी सुमार 2 लाखांचो मालवज फारायल्लो. 2 सप्तकां मदीं अशीच आनीक एक चोरी जाल्ली. 26 तारखेच्या रात्रीक जाल्या उपरांत आमकां दिसलेलें की हांगा पुलीसची गस्त वाडटली आनी पीपल वील बी मोर अलर्ट अँड वी वील गेट मोर सिक्युरिटी. पूण इन्स्टेड ऑफ आमचो प्रॉब्लम अजून सॉल्व जावंकूच ना वायल दे आर वर्किंग ऑन इट. अनदर नॉट 1 but 3-4 incidents in a row. 1 yesterday and 3 tonight. It is disturbing and it has almost taken away the peace of the residents of this colony. I think it's high time that the police do something about it. प्रुडंटा खातीर थियेच्यान श्याम सुंदर फट्टे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.